आम्ही आज सध्या कलंगूट बीचार एक इन्सिडंट जाल्लो आसा। महाराष्ट्राचो टुरिस्ट कलंगूट बीचार न्हावपाक गेल्लो। जो कलंगूट बीचार जे एक स्विमींग झोन केल्लो आसा आणि जो एक वॉटर स्पोर्ट्स ह्या बोटी आहा ते ऑपरेट करपाक एक झोन केल्लो आसा। आणि जो टुरिस्ट आहा तेका लायफ गार्डांनी वारंवार सांगिल्ले की जो वॉटर स्पोर्ट्स वाले बोटी आहात ते जो ऑपरेट जाता थंय वचून त्या सायडीन न्हांव नाका म्हणून, पण त्या टुरिस्टान आयकूंक ना। हो न्हायत त्या सायडीन दुसऱ्या झोनान गेलो। स्पोर्ट्स बोटीचो मोटर आसा तो त्या मनशाच्या पायांक लागलो आणि ताका इंजरी जाल्ली आसा। आणि हो प्रकार जे लायफ गार्ड आहा तांकां कळटा, लायफ गार्ड थंय वचून ताका उदकांतल्यान वयर हाडिल्लो आसा आणि फर्स्ट एड बॉक्स हे करून यूज करून ताका बँडेज करून लागच्या जो हेल्थ सेंटर आसा थंय ताका शिफ्ट केल्लो आसा। आणि आमकां मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे ताका व्हडलीशी इंजरी जावंक नासली, मायनर इंजरी जाल्ली। प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार।